गायज गुड मॉर्निंग. माझी केस इग्नोर करा कित्याक आमी स्कुटरीन गेलोली मिरसाच वाऱ्यान सगळे केस बायसले कित्याक आतां बेबी हेअर येयले न्हू तेका लागून आनी आतां इकरा जाल्यार आजून नर्स येवंक ना. आज तेणें सांगलें लेट येता त्या बाये बाय आहा धाकटेच तेगे बायेक हें आहा दोतोर बी आसत न्हू आयज आयतार न्हू आनी मागीर आतां सगळे येवन बी चल्ले मामीन सगळे केलोले आनी आयज मशरूम भाजी हाडलोली भायर आमी आनी मशरूम भाजी हाडल्या आनी सान बी मारल्या ते येवचे पयलीं सान बी मारला तेगे सगळे मेडिसिन्स बी रेडी दवरले मॅफी गेले दाखयता तुमकां बॅक कॅमेरा सगळे रेडी दवरता मेजाचेर ड्रेसिंगाचें सामान सगळे तेगे रेडी केला आनी बेडाचेर न्हू आमी बेडशीट हें घालता प्लास्टीक न्हू प्लास्टीक घालता सो तेगे ड्रेसींग करता तेन्ना कितें रोत तेले ते प्लास्टिकार रोतो आनी मागीर ते आमी वॉश करता ते स्पेशली प्लास्टीक तेका दवरला तेन्ना हेटा आपलो आतां न्हिदलो तो सकाळीं उठलो न्हू पोतून आतां न्हिदोन आतां पोतून उठलो मिंटू से गुड मॉर्निंग से मरे ओके से लावडली से की सांगोता आपूण स्लोली सांगोता गुड मॉर्निंग से लावडली दिस इज मिट्टू तुमकां मिस्टी दाखयता ते आमी भायर येयले देसी मिस्टी मिस्टी गर्ल 2 चेर्स ते गेली ते तेका दवरता ते चेरार बसता आमगे मिस्टी गर्ल तो येवन पोतून न्हिदलो न्हू तेका लागून बेबी काम गोळाय जाल्यार धाकटे धाकटेच दाखयता तुमकां दुसरे भाशेन तो एक जाला आनी एक थिंग जाला अशें गोळाय आमगे आमचे मागीर वयर टेरेसीर दाखयता बी हाडूं ना रोवपाक काय हे पाटी सो चोवपा जाय ते पाटी रोवपा जाय कितें वयर टेरेसीर जालोली पूण ती सगळी मेले करपोन सारकी तेर जालो आमगे ती करपोली सगळी करपोली आनी तेर जालो ती सीच थिंगा हाय केंबे पपाय बी आहलोले आज सगळे काडला ते कायलो नायशी जाता दाखयलो न्हू लास्ट टू लास्ट ब्लॉकांनी दाखयलो पेर जालो आतां धाकटी हा आतां कांय ना आनी एकचोय ओय धाकटी हा वेन यू बिकम बीग दे वील बिकम बीग यू वील ईट नो देन गायज आतां हांव गोवा वेल्या मार्केटान वयता तेजे पयलीं आक्षे वयतले मिट्टूचे जेवण काबार जालां आमगे मिट्टूचे आनी हो थंय देना रोडटा आपूण येवपा पूण तेका व्हरना हांव भायर वता न्हू तेका लागून स्कुटरीन वयता नो मामा आनी कितें वॉट यू वॉन्टेड आनी कितें जाय बरें चॉकी आनी फ्रुटी आनी आं बरें आनी कितें एपी ओके आनी कितें चॉकी कॅडबरी बरें आनी बनाना आनी कितें ग्रेप What do you want, Mama? Going now. What do you want? गायज आतां फार्मासी येयला मॅफीची वखदां थोडी काबार जाली आनी ती ड्रेसिंगाची सो ती व्हरोन येयला ओके मागीर घरा पावून मेळटा तुमकां घरा पावले आनी सगळे एपार बी घेवन येयला आनी आतां बाबा तेशी बोगलो हा सिसिला बोगले हा मॅफी बोगलेकू आहलो तो सिसिला बोगले धाडले तेका आनी आमी आतां कुजना ना रेसिपी शूट करता ओके मागीर मेळटा तुमकां मामा बॉट फॉर यू चॉकी बॉट मामा एंड वॉट मामा बॉट फॉर यू एल्स these germs म्हाका न्हू आनी एक आतां एक येयल्या रिक्वेस्ट ग्रीन चटणी हांवें न्हू सगल्यांचे रेसिपीज न्हू बरोवन दवरल्या तुमी कितें कितें मागलां तें फकत न्हू आतां लेंथाचे कालच्या विडियोन सांगिल्ला आनी आतांय सांगता रिपीट करता म्हणाकाय प्लीज रिपीट करता तेका लागून कोणें तो विडियो चोवना तेंकां की लेंथा लागून न्हू हांव मासाज रेसिपीज हाडटा बिफोर 12 ओ बिफोर 13 सगळी म्हाका मासाची रेसिपी
कितल्यो कवर करू शकता न्हू तितल्यो कवर करतले मासाच्यो सगल्यो रेसिपी ना उत्ता येते आफ्टर इस्टर हाडटले उत्ता येते मासाची रेसिपी आनी ग्रीन चटणी मागीर फीश कॉर्न बाकीन ते सगले न्हू मासा नुस्त्याचे वेजिटेबल कितें पनीर मसाला बी मागोल न्हू ते सगल्यो लेंथान हाडटो तुमकां सो सॉरी फॉर दॅट हाडटलें कोणाचें हें करून ना मिस करून ना सगल्याचें एक बूक करून सगळ्यांची रेसिपी हांवें बरोवन दवरल्या तुमगे सगळ्यांचे हाडटलें बस मातशें आतां मासाज कवर करता मागीर कोण खावपा ना न्हू मातसो मागीर आमगेली हाय ती फॅमिली यूट्यूब फॅमिली बी कोण खावपा ना मास लेंथान सो त्यो मागीर हाडून फायदो ना आमगे घरांत करून आमी कोण खावपा ना तेका लागून नो यूज तेका लागून आतां कोत्ता ओके सो प्लीज अंडरस्टँड कर म्हाका ओके हाडटलें सगल्यांगे हाडटो रेसिपीज कोणागे चुकोवपा ना ओके फालुडा कोता रोज फ्लेवर ओके फालुडा गेला 1 लिटर मिल्क काजू बी 1 लिटर दूध तापोवन दवरला मातशें बॉयल येयल्या उपरांत मागीर हें मिक्स करतलें हितून सगलें आहा म्हूण बरयलें तेणी हितून उदका मिक्स कर म्हणल्यार उदका मिक्स करपा ना डायरेक्ट हितून मिक्स करता दुदानू दूद तापोवन दवरला मातशें तापोल न्हू खतखत काडटा आनी मागीर तें मिक्स करता दुधा बॉयल येयलो आतां ते मिक्स करता मिक्स करता आतां मातशें शिजोवपा तें मातशें दाट जावसर मातशें शिजोवपाचें कित्याक तितून शेवयो आहाय शेवयोच म्हणटाय न्हू हेका तेका लागून तें मातशें शिजोवपा जाय ओके मातशें शिजोवपाचें आनी निवोवन फ्रिजीन दवरपाचें थंड जावपाक आनी मागीर आयस्क्रीम घालपाचें तें तुमकां हाल दाखयता आतां रातीकोण करून दवरता हांव थंड जावपाक हालें मागीर आफ्टरनून खावपा मेळटा तशें आतां फालुडाची रेसिपी शूट करतलें आनी फालुडाची रेसिपी न्हू तुमकां म्हाज्या मॉर्निंग ब्लॉगांसून तितून घालतलें एड करतलें कित्याक 2 मिनटाची रेसिपी न्हू व्हडलीशी कांय ना तेका लागून हांव हितून एड करतलें म्हाजें मॉर्निंग रुटिनान ओके फालुडाची आतां मातशें शिजयता आनी मागीर बंद करता आनी निवयता आनी मागीर रातीको फ्रिजीन दवरतलो तेडी लेट मागीर निवल्या उपरांत तें हाल्या ग्लासांक आयस्क्रीम बी घालून तुमकां दाखयतलें ओके मेळटा ती हांवें फालुडा करून दवरलेली फ्रिजीन सो थंड जावपाक सो आतां हें थंड जालें आयस्क्रीम तुमकां जाय ती घेवंक जाता आल्मंडाची गेल्यार रोस्टेड आल्मंड घाला काजू बियो हें बेश्टें वयल्यान लावपाक चॉकलेट फ्रुटी मिक्स काडलो मेळो ना म्हाका प्लेन काडलो मेळो आनी एक ग्लास ओके सो डॅडी सांगिला कोण म्हणून ग्लासांक घालचा आनी भितर एक घालता आयस्क्रिमाचो स्कूप बियो उडयता थोड्योश्यो काजूच्यो बियो टुटी फुटी घाल्या आनी थोडेशे जम्स घालता घाल्या आनी आतां परतून फालुडा मिक्स घालता वयल्यान जेली घालून जाता तुमकां जेली आहा न्हू जेली घालून जाता हांवें सद्या जेली करून हांवें प्लेन केला सो आतां आयस्क्रीम घालूया सो गायज म्हाजी फालुडा रेडी आहा जेली बी आहा जाल्यार न्हू जेली घालून जाता तुमकां जेली घालून गायज आज जाल्यार राती कडेन आनी मोदे कांय शूट करूं ना आनी तुमगे इतू बरे कमेंट्स येता न्हू जिवा बरें दिसता इतले बरे कमेंट्स वाचोवपा आनी कितें सगलें आनी आज जाल्यार 11:15 बॅक कॅमेरा टायमींग दाखयता
आतां इकडे 15 जालें. आतां हांव बसला एंडींग घेवपाक आनी करून हांवें काल शिजोवन दवरलोलें फ्रिजीन आनी आतां केलें. आनी आयस्क्रीमी कितें जालें जाणा आमगे फ्रिजीन मातशी धाकटी ती, सो तेगे मातशी खूब जाणटी फ्रीज ती, ऑलमोस्ट 20-25 वर्सां जातोली. हांव ल्हान आहलो तेन्ना हाडलोली ती. सो तेगे न्हू मातशें कंडीशन बरें ना. सो ते आयस्क्रीमी राती हांव डॅडीन सांगलेलें कोत्ता तें हाड म्हणून आयस्क्रीम. सो हांवें काल म्हाका दिसलें कालू हांवें राती कळ्ळें सांजचें कोत्तो म्हणून. सो ते आयस्क्रीमीचें मातशें कंडीशन मातशें हें जालें म्हळ्यार मेल्ट जाली ती, हार्ड नाहलोली. सो तो आनी म्हाका तो स्कूपूय नाहलोलो तसो रावंड स्क्यूब घालपाक. सो तशें केलें ती आमी आनी तुमकोडे बी शेअर केलें आनी आमी खायली ती. बरी जालोली. फ्लेवर तो सगळें आहलो न्हू तितून, हांवें कांय करूं ना, दुदान शिजयलां आनी वयल्यान कितें पिस्ता हें घायलो काजू बियो आनी जम्स घायलोले आनी आल्मंड आयस्क्रीम हाडलोली हांवें आनी ती सगळ्या बरे भाशेन तिनपरां खायली आमी. ओके. आनी कांय न्हू आनी कितें सांगतो तुमकां आनी कांय न्हू. आनी हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोत्ता. इफ तुमकां मागे व्हिडिओसून कितेंय बी लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा आनी फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी तांकां सांगा सबस्क्रायब कराय म्हणून. सबस्क्रायब केलें न्हू सायडीक ती बेल बटन येता न्हू, ते बेल बटनार क्लिक करपाचें आनी ऑल 3 ऑप्शन येताय ते ऑल आहा न्हू ते क्लिक कर, मागीर सगळें तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें. ओके. मेरचे हालच्या ब्लॉगान मेरचे हाल्याचे सांजचे रेसिपी सिरीजान मेवची हाल्या. ओके. हाल्या म्हळ्यार हो हालो वयतलो न्हू, सकाळीं तुमी चोयतले मागीर सांजची म्हाका मेळाय मागीर रेसिपी हितून. ओके. टील देन बाय गायज.